अनुभव आणि तुका कशी दिसता की फुडली जबाबदारी कशी कितें? ह्या लोकशाहीच्या देशान म्हाका आतां पयल्या फावट म्हाका आतां मतदान करपाचो चान्स मेळ्ळा तातूंत म्हाका खूब प्रावड फिलींग येता आनी खूब रिस्पॉन्सिबल आसा अशें दिसता. तूं हेज्या तुज्या वयान येयल्ल्या सगळे जे फर्स्ट टायम वोटींग करता तांकां तूं कितें एक मॅसेज दिवंक सोदता? तांकां हांव सांगूंक शकता तुमी आतां बऱ्या हितूर भायर येवचे घरांतल्यान आनी वोटींग करचें आनी आमच्या गोंयाक आनीक सशक्त करपाक स्वयंपूर्ण करपाक मत दिवचें. बरोबर आहलें. तर एक नवीन वोटर्स तांकां कशें एक मॅसेज दिवंक सोदता? लोकशाहीत मतदानाचो हक्क हो सर्वात व्हडलो हक्क आसा आपलो प्रतिनिधी चूज करपा खातीर. त्या खातीर नवीन वोटर्स जेन्ना जेन्ना न्यू वोटर फर्स्ट टायम वोटर आसा की तांच्यांनी बी सगळ्या जाणांनी की समाजात कशा पद्दतीचो विकास चल्ला, देशात कशा पद्दतीचो विकास चल्ला आणि पुराय देश ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल कशा पद्दतीन मार्गदर्शन करीत आसा. हांव नवीन वोटर्सांक इतकेंच आव्हान करतलो की तांच्यांनी देशाची घोडदौड पळोवन तांच्यांनी वोट करचें. आय एम नॉट इन्फ्लुएन्सींग द न्यू वोटर बट डेफिनेटली तांकां रायट आसा आपलें मतदान खंय करचें. बट मतदान करता आसतना ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, इकॉनॉमिकल डेव्हलपमेंट ह्या देशांतली पळोवची. म्हणजे बाय फर्स्ट टायम वोटर करता त्या खातीर त्यांनी पूर्णता आपलो मतदानाचो हक्क आपल्या विचारांती केला आणि डेफिनेटली अशाच पद्दतीत बाकीचीय सगळी भुरगीं करतली हाजी हांव आशा व्यक्त करता.